जर्मनीतल्या बर्लिनात स्पेशल ऑलिंपिक जाल्ली। भारताचे प्रतिनिधित्व केल्ल्या खेळगड्यांक आणि प्रेक्षकांक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान परबी भेटायली। खेळगड्यांक आदार दिवपाक सरकार बांदील आसा, मुख्यमंत्र्यान सांगले। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, अपंगत्व राज्य आयुक्त गुरू पावसकार, विक्टर वाज आणि हेरांच्या हजेरेत ही कार्यावळ जाली। राष्ट्रीय पंगडात पदकांचो आंकडो आणि वांटेकार जाल्ल्या लोकांचो आंकडो पळोवन गोंयचो अभिमान दिसता, मुख्यमंत्र्यान म्हटले। खरे म्हणजे आयचो कार्यक्रम हो मुद्दामून आमच्या सगळ्या भुरग्यांक मेळपाक, त्यांच्या कोचिसांक मेळपा खातीरच आशिल्लो। तांचे फेलिसिटेशन ह्या स्टेजीचेर सगळ्यांचे जातले। हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट हांव एक दोन तीन गजाली तांच्या खातीर जे स्पेशल अवॉर्ड आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटांतल्यान मेळटा, सातत्यात गोल्ड हाडल्या उपरांत, सिल्वर हाडल्या उपरांत, ब्रॉन्झ मेडल हाडल्या उपरांत ते आमच्या ह्याय भुरग्यांक मेळटले। गोल्ड मेडल जेणी हाडला, अमाउंट आयकोंक ना तुवें, पर गोल्ड मेडल इट इज इन 5 lakhs rupees। पर सिल्वर मेडल इट इज 3 lakhs rupees आणि पर ब्रॉन्झ मेडल इट इज 1 lakh rupees। सगळ्यात हायेस्ट गोल्ड मेडल कोणी हाडल्या? सिया उबे राव, कितली मेडल हाडल्या? 4 म्हणजे कितले जाले? 4 मेडल। पैसे कितले जाले? हाव मेनी, कितले लॅक्स? कितले? 20 lakhs। 4 मेडल, 1 सिल्वर आणि 1 ब्रॉन्झ। हांव म्हणटा 4 गोल्ड हाडला दिसता। आनी 14 lakhs। खंयसरूच आमकां खंयच्याच पद्दतीत खंयचीच डिजाबिलिटी आमकां फाटल्यान दवरूंक शकना। आमी ताजेर मात करून फुडें वचूंक शकता। म्हाका दिसता तमाम गोंयच्या भुरग्यांनी, गोंयच्या तरणाट्यांनी ह्या सगळ्या भुरग्यां कडल्यान देख घेवपाची गरज आसा। आमी तर म्हणटा की आमच्या कडेन सगळें आसतना आमी एकदां रडटा आणि आमची सगळी भुरगीं जी आसा पळय न्हू, ह्या सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता म्हाका खूब बरें दिसता आज तांचे फेलिसिटेशन करता आसतना। तुमच्या सगळ्यां कडल्यान बाकीच्या सगळ्यांनी देख घेवची आणि फुडें वयचें। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।